नमस्कार. सी-ई-टी रिझल्ट येता आनी आयल कुडले सी-ई-टी कावन्सिलिंगा प्रोसेस स्टार्ट जाता. सो ह्या प्रोसेस कशें आसता आनी आमी कशें कशें कोरका म्हूण आमी आज ह्या कार्यक्रमांत आयकुया. सो ह्या सांगच्याक आज आमगेलो आसा रजत प्रभू एम. रजत श्री जयचामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग हांगा बायोटेक्नॉलॉजीन तूं शिकता आसा. रजत तुका ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. नमस्कार. रजत आज म्हगेलो सी-ई-टी रिझल्ट आयला री. सो हांव आतां कशें कोरका नेक्स्ट. सो आतां फस्ट सी-ई-टी रिझल्ट येता तरी आमकां कावन्सिलिंगा खातीर आमी रेडी जाता आसताची. सो त्या कावन्सिलिंगान तूं फस्ट स्टेप येवचें डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन. सो एक कॅन्डिडेटान कसं कोरका रिझल्ट येता तरी म्हळ्यार फस्ट के-ई वेबसायटाक फ्रिक्वेंट जावन वचून पळयता सुकयता म्हळ्यार थंय मस्त नोटिफिकेशन येता आसता. सो फस्ट नोटिफिकेशन तुमकां मेळचें डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनाचें. सो कशें हें डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन म्हळ्यार तुमगेल्या रँक बेसिसार तुमकां एक डेट आनी एक टायम स्लॉट दिवन आसताची. सो कसं कोरका म्हळ्यार तांणी सांगून अशें सेंटराक तुमी वचून तुमगेल्या डॉक्युमेंट्स पुरा व्हेरीफाय कोरका. सो हें एक फस्ट स्टेप. ओके. सो व्हेरिफिकेशनान तूं डॉक्युमेंट्स घेवन कसं आसता एक्झॅक्टली प्रोसिजरान तूं. सो आतां डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन म्हळ्यार आतां आमी आमकां डॉक्युमेंट्स तांणी कसं करताच म्हळ्यार आमी एप्लिकेशन फॉर्म फिल करून आसतना कसं आसता की त्या पुरा मॅच करून व्हेरीफाय करचे खातीर हें प्रोसिजर आसचें. ह्या प्रोसिजराक आमी केलो ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स ओरका खंयचे खंयचे म्हळ्यार सी-ई-टी एप्लिकेशन फॉर्म, सी-ई-टी एप्लिकेशन फॉर्म फिल करतना आमी पेमेंट करून आसतना ताजी एक स्लिप, मागीर सी-ई-टीचें एडमीट कार्ड, आमगेल्या 10थाचे आनी 12थाचे ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड आनी आमी खंयचे स्कुलान तूं शिकल्यान की ताजी पुरा एक स्टडी सर्टिफिकेट. सो हे मेन डॉक्युमेंट्स आमकां जावपा आसचे. एंड अपार्ट फ्रॉम दीस केलो एडिशनल डॉक्युमेंट्स जावपा आसता. ते एडिशनल खंयचे म्हळ्यार ती कोणाक एकल्याक EWS कोटा म्हळ्यार इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शनाचे खंयचे कोटात दुखून तांकां सीट जावपा म्हूण जाल्यार इन्कम सर्टिफिकेट और अदर मायनॉरिटीचे कॅटेगरींत आसताची म्हूण जाल्यार एनी सर्टिफिकेट विच प्रूव्स इट और विच कॅन बी यूज्ड फॉर व्हेरिफिकेशन तांणी ताजे ओरका आसता. सो ह्या डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनाक आमी ओरका. एंड बेसिकली ते कसं जाता म्हळ्यार ऑलरेडी सांगून आसच्या वरी आमगेल्या टायम स्लॉटान तूं आमी मस्त काउंटर्स आसता ते. सो त्या काउंटर्सा वचून डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस कोरका. सो आमगेल्या ओरिजिनल डॉक्युमेंट तांणी तांगेल्या सिस्टमान तूं आमगेल्या दिल्ल्या डेटा आउट मॅच करून पळोवन ताजी एक कॉपी तांणी म्हळ्यार एक स्कॅन करून की एक झेरॉक्स काडून की तांणी एक कॉपी दवरून घेवन ओरिजिनल आमकां रिटर्न करताची. एंड ओरिजिनल रिटर्न करतना ताजे व्हेरिफिकेशन स्लिप दिताची. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें आमी सेफ जावन दवरून घेवका. इता म्हळ्यार आमकां नेक्स्ट स्टेप्सा वचूका म्हूण जाल्यार हें व्हेरिफिकेशन स्लिपा तूं तांणी दिवन आसचे क्रेडेन्शियल्स मस्त इम्पॉर्टंट. सो कीपिंग इट सेफ इज आवर प्रायमरी ड्युटी. ओके. सो आतां म्हगेल्या सी-ई-टी कावन्सिलिंग स्टार्ट जावचे प्रोसेसा प्रकार हांव डॉक्युमेंट व्हेरीफाय केला. सो म्हाका एक क्रेडेन्शियल्स मेळ्ळे म्हगेल्या वेबसायटाचे. सो हांव त्या वेबसायटा वचून ते क्रेडेन्शियल्स घाल न्हू म्हगेल्या ऑप्शन एंट्री घालतना सो हांव कॉलेज सिलेक्ट करूं आसता. म्हाका खंयचे कॉलेजान तूं सीट जावका म्हूण हांव सिलेक्ट करूं आसता. सो आतां तशें करतना देर आर सो मेनी कॉलेजीस अवेलेबल. सो हांव म्हगेल रँकाक म्हाका खंयचे कॉलेज म्हणून कशें सिलेक्ट कोरका. सो हें एक क्वेश्चन सगळ्यांक आसता म्हळ्यार खंयचे कॉलेज पिक करप कशें पिक करप म्हणून. बिकॉज एवरी वन वील हॅव अ ड्रीम ऑफ स्टडींग इन सम सर्टन कॉलेज म्हळ्यार म्हाका हेंच कॉलेजा वचून शिकूं का म्हळ्यार. सो बेसिकली मेजर क्रायटेरिया कशें आसता तुमकां सीट अलॉट जावचें म्हळ्यार देर आर 3 मेजर थिंग्स. तांणी कसं पळयताचें म्हळ्यार एक कॉलेजाच्यान दिवचे नंबर ऑफ सीट्स म्हळ्यार कितले सीट्स तुमी जावपा आसूं ब्रांचाक तुमकां अलॉट करून आसताची कॉलेजाच्या म्हळ्यार. एंड अपार्ट फ्रॉम दीस कितले जन पिक करताच त्या सीट एंड ऑब्वियसली तुमगेल्या रँक. दीज 3 थिंग्स मॅटर वेन यू वॉन्ट टू पिक अ कॉलेज. सो फर्स्ट तुमकां कन्फ्युजन आसचा पुरो खंयचे कशी प्रिफर कोरका म्हूण सांगून. एंड फॉर दॅट रिजन यू हॅव अ मॉक अलॉटमेंट. सो फर्स्ट ऑप्शन एंट्री जावचे फुडें मॉक अलॉटमेंट आसता. सो तुमी कशी कॉलेज पिक कोरका म्हळ्यार तुमगेल्या इंट्रस्ट बेसिसार आसूं का फर्स्ट. एंड ऑब्वियसली तुमगेल्या प्रिवियस इयर कट ऑफ तुम्ही पळयल्यार तुमकां एक आयडिया मेळटा. सो बेस्ड ऑन दॅट तुमी तुमगे टॉप प्रायोरिटी आतां लेट्स से तुमकां 3 कॉलेज इंट्रस्ट आसा ABC म्हणून. सो ए कॉलेज तुमगेले टॉप प्रायोरिटी म्हणून जाल्यार ऑप्शन एंट्रीन तुमी त्या फर्स्ट पिक कोरगा, देन B, देन C. So this is how you will select your colleges based on their preferences and you can pick n number of colleges. कितले जावका तितले कॉलेज तुमी लिस्टान घालून कंटिन्यू करूं. सो एट द एंड फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट आसता. सो ह्या मॉक अलॉटमेंटान तुमकां CETचे और KEAचे तुमकां एक कॉलेज
based on your given preferences त्यांनी allot करताची. So then you will have a clear picture where you lie म्हणून. So based on that you can change your options again before the actual first round commences. ओके. आज तू सांगला तुम्ही लास्ट इयराचे पळयत की प्रिफरन्स कोल्ड कतरी याकोय. सो तो म्हाका ते डेटा खंय मेळटा म्हाका कशें कळटा खंयची कॉलेजाचे कट ऑफ खंय आसा म्हूण सांगून. So there are a lot of websites that तुम्ही Googlean तुगां पळयल्यार तुमकां most of the websites will have this data. But what's more reliable is KEHL तांगेले वेबसायटान तू previous year cut offs तांणी दिताची. So थंय वचून तुम्ही पळयल्यार तुमकां लास्ट इयर खंयची ब्रांचाक कितले कट ऑफ आशिल्ले आनी कितले सीट्स समेत तांणी पिक केला म्हळ्यार डेटा क्लियर जावन तुमकां KEHL वेबसायटार मेळटा. सो दॅट इज मोर रिलायबल अँड त्या पळोवन तुम्ही तुमगेले प्रिफरन्स लिस्ट करून दवरता. ओके. सो आतां म्हगेले प्रिफरन्स पुरा पळोवन हांव एक 2-3 कॉलेज डिसायड केला. सो आतां हांव घालता म्हगेल्या ऑप्शन एंट्रीन तूं सिलेक्ट करून 1 2 3 4 5 हांव प्रिफरन्सेस घालता. सो मागीर कशें जाता? सो फर्स्ट हांव सांगून आसला वरी मॉक जाता. मॉक जाता तरी तुम्ही एक पंता तुमगे लिस्ट जावपाक जाल्यार चेंज करून फ्रीज कोर येता. मिनींग एक पंत तुमगेले ऑप्शन तुम्ही मॉक जाता तरी फ्रीज केले म्हणून जाल्यार यू कॅनॉट चेंज युअर प्रिफरन्सेस अगेन अंटील द राउंड एंड्स. सो फर्स्ट कसं जाता म्हणजे फर्स्ट राउंड एंड जातना तुमकां ओपा आसत आनी एक कॉलेज अलॉट करताची. नाव दिस कॅन बी द सेम एज तुमकां मॉकान कसं अलॉट जालें ऑर इट कॅन चेंज एज वेल गिवन अदर कॅन्डिडेट्स हॅव चेंज देअर प्रिफरन्सेस. सो ह्या एक आसता अँड एट द एंड फर्स्ट राउंड जाता तरी तुमकां कॉलेज अलॉट जाता तरी देर आर 4 चॉयसेस विच यू कॅन पिक. हे चॉयसेस कशे आसता म्हळ्यार फर्स्ट चॉयस कसो जाय म्हळ्यार आय एम सॅटिस्फाईड बाय द कॉलेज यू हॅव अलॉटेड फॉर मी अँड आय विल गो अहेड विथ द ॲडमिशन प्रोसेस म्हणून सांगून. ह्या तुम्ही ऑप्शन पिक केल्या म्हणून जाल्यार तुमकां ते सीट इश्ट आसा म्हणून सांगून. सो वॉट यू हॅव टू डू इज तांणी एक ॲडमिशन ऑर्डर दिताची. त्या ॲडमिशन ऑर्डरा वटून तुम्ही फी पे करून तुमगेले रेस्पेक्टीव कॉलेज वचून ॲडमिट जावका. सो दिस इज द फर्स्ट चॉयस दे विल बी गिविंग यू. The other choices are a second choice. Second choice and kasa atta malari I am you claim that I am satisfied with the seat that you have given, but maka anike second round ochum poloka because maybe tumi dillal choice is my third preference, but I'd like to go ahead and see maka tumi megel first preference ditta ki mo sang. So in this case your first round as a seat will be freezed for you, but you further want to go and see if at all you'll get a better college of your choice. So here choice 2 जावन आसता and choice 3 कशें आसता म्हळ्यार you will tell the KEA people that I'm not satisfied with the college that you have allotted for me, but I would like to go ahead and see in the next round if you are willing to provide more. So this is the third choice you will have. And the fourth choice is that you tell the KEA people that you are not interested in the counseling anymore and you would like to withdraw from further process. So these are the four choices that one will get at the end of every round. So तुमगेल्या इष्ट कशें आसा म्हूण सांगून अलॉट जाल्यार कॉलेजा वयली यू कॅन पिक वन ऑफ दीज चॉयसेस. ओके. सो आतां फर्स्ट राउंड कंप्लीट जाला. सो ताजे नंतर म्हाका एक कॉलेज अलॉट जालें. सो हांव आतां नेक्स्ट कशें कोरता? आतां सेकंड राउंड वच्चे फुडें I may not like to go for the college which assigned to me in the first round. So how कसा कोरका? So again, as I told you, तुम्ही तसल केसन you can either pick choice 2 or choice 3. But हंतु कसं जाता म्हळ्यार तुम्ही choice 2 आणि choice 3 पिक केल्यार now let's say तुम्ही एक 10 प्रिफरन्स केला आणि तुमकां तुमगेले 5th प्रिफर्ड कॉलेज तांणी अलॉट केला म्हणून सांगू. सो तुम्ही सेकंड अँड थर्ड राउंड वतना कसं जाता म्हळ्यार ऑल युअर प्रिफरन्सेस बिलो 5 म्हळ्यार तुम्ही 6 7 8 9 10 तुमगेले प्रिफरन्स कसं आसा की ते ऑटोमॅटिक जावन एलिमिनेट जाता. मिनींग तुम्ही नेक्स्ट राउंड वतना तुमगेले 5th और 4 3 2 1 ह्या 5 कॉलेजांतू एक कॉलेज मात्र अलॉट जावचें. सो एट द एंड म्हळ्यार प्रोसेस रिमेन्स द सेम. फर्स्ट राउंडांतू तांणी कसं क्रायटेरिया पळोवन तुमकां कॉलेज अलॉट करून आसता की सेम क्रायटेरिया वयरीच तांणी अलॉट करचें. बट द ओनली थिंग वॉट वेरीज इज मे बी आतां कोणीय म्हळ्यार लेट्स से कोणाकी एकल्याक सीट नाका दिसला. So he'll probably withdraw from the whatever college he was allotted, and that college tumgela maybe will be a higher preference. So in such cases you will be getting that college over the college which you have been allotted. So at the end again the round results attack you will be notified saying which college has been allotted for you, and the choices again remain the same. So second round and assignment you can go and say choice 1 saying that I'm satisfied with whatever college you have allotted for me and I'll go ahead, or you can go for an extended round.
आतां नेक्स्ट तशीची थर्ड राउंड आसा म्हणल्यार CET कावन्सिलिंगान तो थर्ड राउंड फर्स्ट आनी सेकंड राउंडा पशी कसं डिफरन्स आसा की दॅट विल ऑल्सो रिमेन द सेम. वेल द क्रायटेरिया रिमेन्स द सेम म्हळ्यार तांणी वपास कसले चेंजीस आसना तूं तांणी कस क्रायटेरिया पळोवन तुमकां कॉलेज दिता आसता की तेंची दिता अशें बट द ओनली थिंग इज इट्स व्हेरी रिस्की कॉल कित्याक म्हळ्यार तुमी एक्सटेंडेड राउंडा वता आसाची म्हळ्यार तुमी ऑलरेडी दवंग घेवन अशें तुमगेलो फ्रीज जावन अशें सीट्स वील बी एट स्टेक इता म्हळ्यार तुमी त्या दवंग घेवन सीट मुखारी वत्ता म्हळ्यार maybe you are blocking someone else's chance of getting that seat. So for that reason, KEA will automatically take off your freezed seat if you are willing to go to the extended round. So most of the people usually don't uh, opt for going extended round because of this risk. But otherwise, I feel there is no other changes. ओके. रजत आमी तांकां तो मोर क्लियर अर्थ जावंक जाल्यार सो तुगेलें एग्जांपल घेवन आमी सांगचे जाल्यार तो फर्स्ट राउंडान तूं खंयच खंयच कॉलेज घाल्लें आनी तुगेलें अलॉटमेंट कशी जालें. ओके सो हांव फर्स्ट दुखून सांगता म्हळ्यार आतां तुमकां ऑलरेडी गत आसलें की हांव SJC इंतू शिकता आसा सो that was actually my first preference. So after that म्हगेल preferred colleges were RVCE, MSRIT, NMA, MIT and the list continued. But my top 4 priorities remained these. So mock allotment अंतू म्हाका NMA, MIT allot जालें. And at the end of mock I could have changed the preference but I opted not to because looking at the condition I preferred okay there is no kasa manta ji, there is no reason why I have to change the preference, so I went ahead with it. And at the end of first round I was again given NMA MIT as my allotted college. And because I wanted SJC in specific, what I did was I opted choice 2, meaning I was satisfied with NMA MIT, but I wanted to go ahead and see if I'll get my top 3 preferences, that is either SJC, RVC or MSRIT. So I opted for choice 2. And in second round what happened was at the end of second round I was given SJC. I was allotted SJC, which meant that was my topmost priority and I had no option of going for saying I need choice 2 or choice 3. The only straight option I had was to pick choice 1 because that was my top priority. ओके. हांव खंडीत लेखता तुगेल एग्जांपलान तूं सांगिल मी ती आमकां CET कावन्सिलिंगा राउंड वायज कशी जाता म्हणून आयकतल्यांक खंडीत अर्थ जावन आसता म्हणून सांगून सो आमी आजी CET कावन्सिलिंग कशी चलता ताजी प्रोसिजर कशी आसता म्हणून आयकली ती सो ह्या पुरा डिटेल्स आमकां सांगिल्ल्या रजत तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा तशीची आमी सेशन आयकलेल्या पुरा जनाके देव बरें करूं. फायदकुनू आमगेले अनेक नवे सिरीज प्रारंभ जाता आसा हांव इंजिनियरिंगान तूं खंयची ब्रांच वेंचू म्हणून ह्या पळोवचेक विसरनाका ती सगळ्यांक देव बरें करूं.